सिंधुदुर्गाचे गावगिरे वाठार आणि उत्तरेत पेडण्याचे 5/4 जमनीक आता मोपा विमानतळाचे काम पुराय जाताच मोठे डिमांड. मोपाच्या सीमेक लागून आशिल्ल्या गावांक आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याक मोपा विमानतळाच्या कनेक्टिव्हिटीचो फायदो मेळटलो. मुंबईच्या एका रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स एजन्सीच्या रिपोर्टा प्रमाण मोपा विमानतळाक लागून उत्तर गोंय आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे रिअल इस्टेटीचे पुराय रूप बदलतले. रिअल इस्टेट डेव्हलपराच्या रिपोर्टा प्रमाण 2023 ते 2026 मेरेन उत्तर गोंय आणि सिंधुदुर्गाच्या जमनीच्या प्रेसात जावपी वाढ अशी आसूं येता. सिंधुदुर्गाचे जमनीचो प्रेस 29.20% वाढूं येता, जाल्यार मोपा 27.80%, शिवोले 12.90% वाढ शक्य, आसगांव 11.60%, जाल्यार मोर्जे 11.20%. हरमलच्या जमनीचो प्रेस 15.30% वाढूं येता. ह्या रिपोर्टा प्रमाण मोपा विमानतळा लागसर सुमार 250 ऑफिसां, ऑडिटोरियम, सांस्कृतिक म्युझियम, कन्व्हेन्शन सेंटरा, मॉल आणि पसऱ्यांचोय प्रस्ताव आसा. ताका लागून उत्तर गोंय आणि कोकण वाठारांतल्या सुवातींचो प्रेस वर्साक सरासरी 25 ते 30% वाडपाक शकता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी.